बीजेपीन गर्दी जाल्ली आहा. बीजेपीचे प्रेसिडेंटान आतां आत्मपरीक्षण करचें म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो जे डिसिप्लीन म्हणून उलयता ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी उलयल्लें आहा तांचे सरकाराचे बिंदास अगेन्स्ट उलयता. आमी हे कोरगूट भात रोयलां ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात. हो तांचेर पेडणेचे बीजेपीचे दोनूय जे बीजेपीन आहात व्हडले लिडर ते एकमेकाचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुम्ही गांजा रोयतात, तुम्ही गांजा विकतात, तुम्ही गांजाचे पेडलिंग करतात म्हणून. काल बाबू असगांवकाराचो पुतळो बसून लाशिल्लो आहा. सो बीजेपीचे चव्हाट्याचेर पडलां सगळें. भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयला. रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले. थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे लासतले. गोंय बरें फुडें वचपाचें आहा. पण होच प्रदेशाध्यक्ष आयले तेन्नाच्यान ज्यो घडामोडी डिसिप्लीन म्हणून सांगता. म्हणजे ताणें ताजे खातीर हांव म्हणटा की ताणें इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो उलयता तें चड उलयता काय तो सारको लायनीन आसून गोविंद म्हणटे सारके लायली जीप काळे ना. हांवें तें एकदां म्हणलां परते रिपीट करना. बरें.